प्रितीच्या भयणी भावांनो, दर वर्साक ऑक्टोबराचो तिसरो आयतार विश्व धर्म परगटणेचो आयतार म्हूण थारायला. 1926 वर्सा पाप साहेब पायस 11व्यान हो दीस मागण्याचो आनी धर्म परगटणेचो दीस कसो घडून हाडलो. आमच्या बावतिजमांत थावन जेजूचे बरे खबरेचे परगटणार जावंक आमकां मिसांव दिलोलें आसा. पवित्र सभेच्या सगल्या भावार्थ्यांक धर्म परगटणेंत वो मिसावांत वांटो घेवंक आपोवणें आसा, कित्याक आमची पवित्र सभा सैमातूच धर्म परगटणार वो मिशनार अशें आज जेंतस हो पवित्र सभेचो दाखलो आमकां स्पश्ट करता. पाप साहेब फ्रांसिस्क अशें म्हणटा, धर्म परगटणी जावन आसा कुरपेचो आनी खुशालकायेचो सोमरो. ह्या वर्सा पाप साहेब फ्रांसिस्कान हो पळे हांव आसा म्हाका धाड हो विशय विचून काडला. देव इजायास प्रवाद्याक बरे खबरेचो परगटणार जावंक उलो मारता तेन्ना आप कुशेन इजायास प्रवादी फुडें सरता. पाप साहेब फ्रांसिस्क आमचें धर्म परगटणेचें आपोवणें वळखून घेवन देवाचो उलो स्विकारूंक कांय मुद्द्यांचेर लक्ष घालूंक आमकां आपयता. कठीण परिस्थिती मध्ये धर्म परगटणेचें आपोवणें. कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसांतल्या कठीण परिस्थिती मध्ये पाप साहेब फ्रांसिस्क आमकां आमचें धर्म परगटणेचें आपोवणें स्विकारूंक उलो मारता. ह्या भिरांकूळ काळांत मनशाकूळ सगळेंच गाबोरलोलें आसा तेन्ना देव हे परिस्थितींत आमकां जण एकल्याक उलो मारता. हांव कोणाक धाडूं? ह्या संदर्भांत सासनीक जिविताचो आवडो घेवन जिवंक आनी वायटांतली सुटका आपणावंक आमकां जण एकल्याक उलो. आमच्या सोंपेपणांतली भायर सरून कश्टवतल्या मनशाची सेवा करूंक आनी मागण्यांत वेळ सारून देव आमकां जण एकल्याक मिसांव दिता. जेजू बरोबर आमी मिशनार. जेजून आपल्या बापाचें आपोवणें स्विकारलें आनी ह्या संवसारांत येवन बापाचो मोग आनी बरी खबर आमकां वाटली. कुर्सार मरण भोगून आनी पुनर्जिवन जावन आपलें मिसांव ताणें शार्ती पावयलें. दुसऱ्याचे सेवेक आमी आयतीं आसता तेन्ना आमचें जिवीत आमी ओळखून घेवंक पावता. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटच देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक उलो. देवान दिलोलें कार्य विस्वाशीपणी शार्ती पावूंक आनी नीज परगटणार जावंक देव आमकां आपयता. पवित्र सभा मिशनार. पाप साहेब फ्रांसिस्क आमकां म्हणटा, पवित्र सभा जेजूचो मिशनारी वावर फुडें व्हरता. पवित्र सभेच्या नांवान दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक बावतिजमाच्या संस्कारा उदेशी परगटणार जावंक पाठयल्यान आमच्या गोवायेंतल्यान आनी शुभ वर्तमानाचे परगटणेंतल्यान देव आपलो मोग मनशाकुळाक वाडटा. देवाच्या आपोवण्याक आमचो जबाब. धर्म परगटणेच्या वावरांत दर एका क्रिस्ती पाटलावदाराचो जबाब आप कुशेन आनी उक्त्या मनान जावंक फावो. हें आपोवणें अदीक भरतेन आमी स्विकारूंक पावतल्या जेन्ना जेजूच्या मोगांत रीग घेवंक आमी वावुरतल्या. पवित्र आत्म्याच्या बळान हो वावर आमकां फुडें व्हरूंक सोंपें जाता. खंयच्याय सुवातेर आनी खंयच्याय वेळार धर्म परगटणार वो मिशनार जावंक आमकां देव पाठयता. आंकवार मारये भाशेन देवाच्या वावरांत सहभागेली जावंक आमकांच आमी देवाचे सेवेक भेटोवंक गरज. धर्म परगटणें वो मिसावां उदेशी संबंद आमी बांदता. ह्या भिरांकूळ काळांत जेन्ना मनशाकूळ कश्टवता तेन्ना देव आमकां कितें करूंक आपयता आनी कशे तरेन गोवाय जावंक पाठयता तें वळखून घेवंक आमकां एक आव्हान. ह्या कोश्टी आनी आकांता काळांत जेन्ना मनीस कोणाचोच सांगात नासतना मरता, एक मुळो जियोंक ताका पडटा, नोकरी ना,
दुसऱ्या मनशा जावन पयस रावूंक ताका पडटा तेन्ना देवाचो सांगात आनी मनशा कुळाचो संबंद आमी जाणून घेवंक आनी बांदून हाडूंक फावो. मागण्यांतल्यान देवाचें आसणें अणभवून मनशा कुळाचे सेवेक आयती आसूंक आमकां बळ मेळटा. ह्या काळांत जेन्ना मिसा भेटेंत आनी संस्कारांनी आमकां वांटो घेवंक सोयेक मेळना तेन्ना मिसावाच्या गांवांत तांकां हें देणें फावो जायना आनी कशे भाशेन ओत्मीक वाटेन ती कश्टवतात तें वळखून घेवंक आमी पावता. हांव कोणाक धाडूं हो प्रस्न देव आयज आमकां जण एकल्याक करता. हो पळय हांव आसां, म्हाका धाड जावंक जाय आमचो जण एकल्याचो जबाब. देवाच्या उल्याक ओयकारी मोनान आमी जबाब दिता तेन्ना देव आमकां देण्यांनी भरतलो आनी जबाबदारेन केलोल्या वावरा पासत आमकां सर्गीचें राज बासायतलो. कोण परी धर्म परगटणेचो वो मिसावाचो वावर आमच्यांनी फुडें व्हरूंक जाता काय? पयले सुवातेर आमच्या मागण्यांतल्यान हो वावर सुफळ करूंक आनी जेजूची बरी खबर सगल्यांक पावोवंक मागूंक आमी गरज. जेन्ना आमी मागण्यांत वेळ सारता तेन्ना देव मनशा कुळाचें मन उजवाडायता आनी बरे खबरेक आयती आसूंक जिवितांत नवसरणी हाडटा. दुसरे सुवातेर घडटा ते भाशेन आमी समाजाचे देगेक आसलोल्या आमच्या उतराचे आनी कोरनेचे सेवेंतल्यान जेजू क्रिस्ताचे गोवाय जावंक आमी फावो. आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, पवित्र सभेंत आनी समाजांत आमी धर्म परगटणार जावंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. जांकां आमी भेट्टा तांचे सवें आमी देवाचें आसणें अणभवूंक आनी तांकांय देवाच्या आसण्यान वाडोवंक फावो. आनी तिसरे सुवातेर धर्म परगटणेचो वावर मिसावाच्या गांवांनी फुडें व्हरूंक दुडवांचो आदार दिवंक गरज. जेन्ना आमचे लागीं घडटा तेन्ना जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमी पाठिंबो आनी सहकार दिता तेन्ना देव आमचे बरोबर आमच्या सांगाता रावता आनी आमकां जण एकल्याक कुरपेन वाडयता. धर्म परगटणे उदेशी जांकां आजून जेजूची बरी खबर पावूंक ना तांकां आमी वाडटा आनी जांकां पावला ती वेव्हारांत घालूंक आमी आदाराचीं जाता. धर्म परगटणेच्या वावरा उदेशी आमी जेजूच्या मोगाचो उपकार जाता. सोबार याज्ञीक, मोटवाशी, लौकिकां मिसावाच्या गांवांनी जेजूची बरी खबर परगटतात. लोकांचे उदरगती पासत वावुरतात. तांचे हक्क राखूंक आनी मनीसपणाचो दर्जो सांबाळूंक तीं जायतो प्रयत्न करतात. ह्या वावराचो फळ ह्या संवसारांत घडये तांकां मेळचो ना, पूण जेजू आपणे नेमलोल्या ब्यास्तर जाणांक दिलोली बासावणी तांकां करतलो आनी ती म्हणल्यार तुमची नांवां स्वर्गार बरयलोलीं आसात म्हूण खुशाल जायात. न्हूच फकत धर्म परगटणेच्या आयतारा दिसा, पूण दर दिसा आमी आमच्या चेतनांतल्यान, उतरांतल्यान आनी कोरन्यांतल्यान जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक गरज. हो बरो वावर फुडें व्हरूंक आमचेच पासत तशेंच मिसावाच्या गांवांनी वावुरतल्या आनी रावतल्या पासत मागुया.